साहित्यिक अवधूत कुडतरकर हे सध्या हालिकीच्या परिस्थितीत जीण जगत आशिल्ल्याचे गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ल्या वृत्ताची गंभीर दखल सरकारान घेतली। साहित्यिक अवधूत कुडतरकर हांकां सरकारा कडल्यान फावो ती मजत उपलब्ध करून दितलो अशी घोषणा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केली। आपल्या खात्यातले प्रकल्प आडकून उरिल्ल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायान जीएसआयडीसीच्या सुस्त कामाचेर नाराजी उक्तायल्या। निधी दिवनूय जीएसआयडीसी निविदा काडिनात, देखून कांय कामां अर्दवट उरल्यांत आनी ह्या कामां खातीर केंद्रांतल्यान आयिल्लो निधी परत गेला असो आरोप करीत फळदेसायान आपल्याच सरकाराच्या कारभाराचेर फार पेटयल्यात। किसान क्रेडिट कार्ड हो दर एका शेतकाराचो कायदेशीर हक्क। दर एका शेतकारान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचो लाव घेवपाक जाय। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेतकारांक आवाहन केला। राष्ट्रीय कृषी आनी ग्रामीण विकास बँकेन पणजे राज्य पतपुरवण चर्चा सत्राचे आयोजन केल्ले। मुख्यमंत्र्या हस्तुकी ह्या चर्चा सत्राचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार नाबार्डाच्या गोंय फांट्याच्या कार्यालयान तयार केल्ल्या स्टेट फोकस पेपर 2024-25 चे अनावरण मुख्यमंत्र्या हस्तुकी जाले। चर्चिल आलेमा हो चंद्राचेरूच वेंचणूक जिखपाक शकता, ताका थंय विरोधक आसचे नात असो थोमणो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान मारलो। चर्चिलाक भाजपाचो तेंको आसा आनी ताका लोकसभा वेंचणुकेंत मतां फोडपाक उबो केल्ल्याचोय दावो सार्दिनान केलो। वन्यजीव मंडळान नेत्रावळी जीप ट्रेल प्रस्तावित केल्ल्यान ह्या वाठारांत पर्यटकांची संख्या वाडटली आनी सरकार हो प्रकल्प हातांत घेत जाल्यार थळाव्या लोकांक रोजगार मेळटलो अशें थळावो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्याचो लोकांक कसलोच फायदो नाशिल्लो, पुणून आतां वन्यजीव मंडळान नेत्रावळी जीप ट्रेल प्रस्तावित केल्ल्यान वाठारात पर्यटनाक चालना मेळटली।
पोरण्या गोंयांत सोमारा 4 डिसेंबराक जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्ता दिसा चर्चीत भितर वचपाक वळखपत्र जाय पडटलें. तशेंच पोती हँडबॅग बी भितर व्हरपाक मेळचें ना अशें गोंय पुलिसांनी कळीत केलां. सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतिल्लो आसा. वाळपय रेडी घाटीर बोलेरो पिकअप आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत मासोर्डे 70चो तरणाटो साई प्रसाद नायक गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघातांत पिकअपवाल्यान दुचाकीक नेटान धक्को दिवन घडणूक थळा वयल्यान पळ काडिल्लो. उपरांत पुलिशेन पिकअप ड्रायव्हर धरून गाडये सयत ताकाय ताब्यांत घेतला. कारापूर सरवण पंचायतीच्या उपसरपंच पदाची माळ उज्वला कवळेकर हांच्या गळ्यात पडली. बुधवारा जाल्ल्या वेंचणुकेत तांची उपसरपंच म्हणून बिनविरोध निवड जाली. उपसरपंच पदाची वेंचणूक घेवपाक बुधवारा पंचायत मंडळाची बसका आपयली. हे बसकेक 11 मदले 9 पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. निर्वाचन अधिकारी म्हणून गट विकास कार्यालयातले अधिकारी प्रतापराव राणे हाजीर आशिल्ले. सरवणा भर लोकवस्तीत गटार फुटून समस्या उप्रासल्यात. गटारांतले घाण उदक भायर उक्ताडार साचून अस्वच्छताय निर्माण जाल्या. जळारांय बी वाडल्यात. देखून रोगराय पातळपाची भिरांत उप्रासल्या. कुडचडे सांग्या वयल्या रस्त्या कुशीक गटारां बांदपाचें काम सुरू आसा. भौशीक बांदकाम खात्याचे काम करप्यांनी फोंडकुलां मातयेन पुरयल्यात. देखून दुचाकी चलोवप्यांक अंदाज येनाशिल्ल्यान अपघात घडटात. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाल्या. कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणाक लागून हो अपघात घडला. देखून तांच्यांनी कुडचडे पुलीस स्टेशनाचेर वचून कागाळ नोंद केल्या.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आलेक्स सिक्वेराचो मंत्रिमंडळात केल्लो आस्पाव नेमान धरूंक ना. ताचे आड घातिल्ल्या अपात्रताय याचिकेचेर सुनावणी चालू आसा. देखून मंत्रिमंडळात केल्लो ताचो आस्पाव सामको चुकीचो आशिल्ल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. सिक्वेरा आड अपात्रताय याचिका सुरू आसतना सरकार ताका खंयच्या आदाराचेर मंत्रीपद दिता असो प्रश्नूय अमित पाटकारान उपरासला. सिनेमा कलाकार जावप हें म्हजें लक्ष नाशिल्लें. म्हाका वेवसायीक जावपाचें आशिल्लें. पूण बायलेक लागून हांव सिने क्षेत्रांत पावलों. तिच्या उतरांक वालोर दिवन हांव चित्रपटांत काम करतां. नाजाल्यार हांव आतां दुबय आसपाचो. दक्षिणेचो सुपरस्टार विजय सेतुपती सांगता. दोन वर्सां फाटीं सरकारी नोकर भरते खातीर जाहिरात दिल्ली आनी अंदू ह्या नोकर भरते खातीर लेखी परीक्षा घेवपाचें सरकारान थारायलां. ह्या संदर्भात सांताक्रूज काँग्रेस गट समितीचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ हांच्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवाक आक्षेप अर्ज सादर केला. तशेंच ही जाहिरात परत काडची आनी पदां भरची अशी मागणी जॉन नाझारेथान केल्या.
भारतीय जनता युवा मोर्चान काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिन्हो हांचेर तक्रार नोंद केली. भाजप पक्षाचे नाव बदनाम केल्ल्यान सावियो कुतिन्होचेर ही तक्रार नोंद केल्या. पूण आपणे भाजपाचे नाव कशें पेड्ड्यार केलां अशें सावियो विचारता. आपणे भाजप पक्षाचो कार्यकर्ता सत्यविजय नायक हे कोकण रेल्वेचेर बेकायदेशीरपणान टोल वसुली करता अशें कोकण रेल्वेच्या नदरेक हाडून दिल्ले अशें ताजें म्हणणें. सत्यविजय नायक हांचे कडल्यान हे लुटिल्ले पयशे वसूल करचे अशें सावियोचें म्हणणें. राजस्थानात विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराक गती मेळ्ळ्या. गृहमंत्री अमित शाह हांची थंय बसका जाली. ह्या प्रसंगाचेर मोदी सरकाराच्या वावराची म्हायती दितना तांणी भाजपा सरकार राज्यांत आयले उपरांत मोदी सरकारान देशा खातीर केल्ल्या प्रगतीचेर उलोवप केलें. प्रधानमंत्री मोदीक लागून आमी भारताचो तिरंग चंद्राचेर उबारपाक पावले अशें सांगून गृहमंत्री अमित शाहान मतदारांचेर प्रभाव घालपाचो यत्न केलो. नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीचे उक्तावण जावन 12 दीस जाल्यात. कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांतले फॉल सिलींग कोसळपाक लागलां. कितेंय जावं कला अकादमीचे कोसळून पडिल्ले फॉल सिलींग सरकाराचे घाळपण उक्ताडार हाडटा. फॉल सिलींग कोसळिल्ल्यान एसीची माकनां तोंड भायर काडून रावल्यात. फाल्यां काय विपरीत घडूं येय असो भंय पातळ्ळा. $100 कोटी खर्च करून दुरुस्त केल्ल्या कला अकादमीक नवो साज मेळ्ळा खरो, पूण दुरुस्ती कामात कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात काय बदल केल्यात. पर कॅपिटा इन्कम म्हणल्यारूच दरडोई येणावळीच्या बाबतीत गोंय राज्य देशांत पयले पावण्यार आयला. सगळ्यात गरीब राज्य म्हणून मिझोराम राज्याची वळख आसा. मात हॅपीनेस इंडेक्साच्या बाबतीत मिझोराम राज्य सगळ्यात वयर आसा अशें उलोवप राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी केलें. गोंयच्या हॅपीनेस इंडेक्सा बाबतीत वोगी राविल्ले बरे अशें राज्यपाल उलयले. निमणे थारले मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या आलेक्स सिक्वेराक पर्यावरण कायदो, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी विधिमंडळ कामकाज ही खाती दिवपाचेर एकमत जाला. पूण निलेश काब्राला कडेन आशिल्लें भौशीक बांदकाम खातें मात मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेनूच दवरला.
तेलंगणात घरफोडी प्रकरणात आस्पाव आशिल्लो आरोपी बागा वाठारांत भोंवता अशी म्हायती कलंगूट पुलिसांक मेळ्ळ्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कलंगूट पुलिसांनी दर्यादेगेवयल्या वाठारा वांगडाच बागा वाठारांत सादूरपणान सोद कारवाय सुरू केल्ली. मजगतीं तेलंगणा पुलीस आनी कलंगूट पुलिसांनी संयुक्त कारवाय करून बागा वाठारांत आरोप्याक अटक केली. अंदू काणकोणच्या लोकोत्सवाक गोंयची खाद्य संस्कृती आनी लोक संस्कृतीचे दर्शन घडयतले. लोकोत्सवाक 6 सत्रां जातली. प्रत्येक सत्रांक हेर राज्यांतले 6 सभापती मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. पेडणे ते काणकोण मेरेनच्या वाठाराचो आस्पाव लोकोत्सवान जातलो, सभापती रमेश तवडकारान सांगले. पांजरखणी कुंकळेर वाठारांत रस्तो अपघातात एक गाय आनी 4 वासरांक दुर्दैवी मरण आयलें. गाडयेन नेटाचो धक्को दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. कुंकळे पालिकेन रस्त्यावयल्या गोरवांचो बंदोबस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. तिवचलच्या आयडीसीतल्या रस्त्याची समकी आवतिकाय जाल्या. ESI कडल्यान फुडें रस्त्याचेर तर धुल्लाची गंभीर समस्या उप्रासल्या. ह्या रस्त्याच्या मदल्यान वचपी गटारावयली लादी फुटून मदींच फोंडकूल निर्माण जाला. ह्या रस्त्यावयल्यान वाहन चलोवप सोडाच चलप लेगीत कठीण जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. काब्रालाक देवून मुख्यमंत्र्यान आलेक्साक मंत्रीपद दिलें ही गजाल खऱ्यांनीच मुख्यमंत्र्याची तुस्त करपा सारकी. NCPचो जुजे फिलीप उलयलो. आलेक्स सिक्वेरा खंय बरो मनीस आनी तो मंत्री म्हणून बरें काम करतलो म्हणून जुजेन सर्टिफिकेट दिल्या.
नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम दर वर्सा संवसारीक नुस्तेमारी दीस मनयतात. अंदू भारतांतल्या सगळ्या नुस्तेकार भावांनी नुस्तेमारी दीस मनयलो. ह्या निमतान कारवार नुस्तेकारांनी खासा रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या रॅलीत काँग्रेसीचो फुडारी ऑलन्सियो सिमोइशान वांटो घेतिल्लो. केंद्र सरकारान भारताच्या नुस्तेमारी समाजाच्या संरक्षणा खातीर कायदो करचो अशी मागणी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान केल्या. राज्य पावण्यावयली बोटिंग सर्त येता त्या आयतारा 26 तारखेक विठ्ठलपुराच्या वाळवाट न्हंयेत रंगतली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिल्या. त्रिपुरारी पौर्णिमे निमतान पर्यटन, कला आनी संस्कृती, म्हायती आनी प्रसिद्धी ह्या खात्यांच्या जोड पालवान श्री विठ्ठल देवस्थान आनी दीपावली उत्सव समिती वतीन ही सर्त आयोजीत करतात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.